नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. सोमारा पंचायती कोणाच्यो ते सरपंच उपसरपंचाच्या वेंचणुके उपरांत स्पष्ट जावपाचें आसा. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आमदार मंत्री आपल्या वाठारांतल्या पंचायतीचेर वर्चस्व सिद्ध करूंक आपल्या मनशांक सरपंच उपसरपंच करपाक भितरल्यान वावुरतात. सद्याक मेळटा त्या म्हायती प्रमाण चडशे सरपंच बीजेपी कडेन, मात सत्ताधारी बीजेपी एमजीपी मदीं शीतयुद्धाचें चित्र. 186 पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक निश्चित जातात. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांत पेडण्या 9 पंचायती, तातूंतले 90% खंय आमदार प्रवीण आर्लेकारा कडेन. मांद्र्याळ 9 पंचायती, खंय मगोचो आमदार आनी बीजेपीच्या आदल्या आमदारा मदीं टक्कर. बार्देजांत थिवी 8 पंचायती, तातूंतली 1 विरोधका कडेन जाल्यार उरिल्ले 7 मंत्री निळकंठा कडेन. कळंगुटात महत्वाची कळंगूट पंचायत जोजफ पॅनला कडेन. उरिल्ले 3 पंचायती आमदार लोबो कडेन. शिवोले काँग्रेसीच्या आमदाराचे वर्चस्व, सगळे स खंय दिलायला लोबो कडेन. हळदोण्या 6 पैकी 2 काँग्रेसी कडेन, 4 बीजेपी कडेन. साळगांवां 6 पैकी आमदार केदारा कडेन 4 आनी बीजेपी कडेन 2. परवरेच्या 3 पंचायतींतले 2 बीजेपी जाल्यार 1 अपक्षा कडेन. सांत आंद्रे 1 पंचायत आमदार विरेशाच्या ताब्यात, हेर कडेन खंय विरोधक. सत्तरीत वाळपय आनी पर्याच्यो लागीं सगळ्योच पंचायती विश्वजीत आनी देविया राणे कडेन. सांखळेच्या चडशा पंचायतीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे वर्चस्व म्हूण सुत्रां सांगतात. दिवचले 1 अडवलपाल सोडल्यार बाकीच्यो 4 अपक्ष आमदार दोतर शेटये कडेन. मयेच्यो चडश्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन. कुंभारजुवेचो आमदार राजेशा कडेन करमळे आनी कुंभारजुवे पंचायती आसात. उरिल्ल्या 5 3 पंचायती आपले वटेन करपाचो खंय आमदाराचो यत्न चल्ला. दक्षिण गोंयांत विधानसभेत बीजेपीक फावो तशें यश नासलें तरी पंचायत पावड्यार चित्र पळोवपा सारकें. काणकोणच्यो सगळ्यो पंचायती खंय बीजेपी कडेन. पैंगीण पंचायतीत खंय आमदार तवडकराची घरकान सरपंच म्हूण सुत्रां सांगतात. सावड्डे मतदारसंघातल्यो सगळ्यो 7 पंचायती बीजेपीचो आमदार गणेश गांवकारा कडेन. धारबांदोड्यांतली खास खबर, विधानसभेक गणेश गांवकारा आड एमजीचे टिकेटी लढपी बालाजी गांवस आता धारबांदोडा पंचायतीत आमदार गांवकाराच्या पॅनलाचो खंय सरपंच. दाबाळ किर्लपाल पंचायतीत 75 वर्सांची रुक्मिणी गांवकार सरपंच जाता म्हूण चर्चा चल्ल्या. सावड्डे पंचायतीत सरपंच खंय चिन्मयी नायक, मात उपसरपंचाक दोगां मदीं फायट. बाणावलेच्या आमदारान पंचायत निकाला उपरांत पॅनलाचेर दावो करूंक ना, सगळ्या पंचायतींक एकठांय वावुरपाचो उलो मारिल्लो. सरपंच उपसरपंच 22 ऑगस्टाक दनपार मेरेन निश्चित जाव येतात. वेंचणुके पयलीं पॅनल कोणाचे आसले तरी वेंचणुके उपरांतचे चित्र मात वेगळे. आता सरपंच उपसरपंच कोणा वटेन वतात ते पळोवप महत्वाचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बार्देजांत गोंय विकपा सारख्यो सेड्डीर जातात. हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगून लँड ग्रॅबिंग केसी खातीर SIT घाली. डॉक्युमेंटांत बदलून जमिनी रजिस्टर करपाक हाडटात ताका जबाबदार कोण काय म्हणून निलेश काब्रालाचो आदोगादाक प्रस्न. आदोगाद आरोप करता आनी फक्त येणावळ पडटा म्हणून खंय मंत्री सोपस्कर बायपास करचो ना. म्हापशां सब रजिस्ट्रार ऑफिसांत कांयच सारकें चलना म्हणून म्हापसा आदोगाद फोरमान ऑफिसाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी दिल्ली. म्हापशा सब रजिस्ट्रार ऑफिसात शिस्त ना. वेगवेगळे रजिस्ट्रार एकाच प्रॉपर्टीचे व्हॅल्युएशन आपल्याक जाय तशें करता. ऑफिसात टॉयलेट ना. ऑनलायन सिस्टम खंय सारकी चलना असले मुद्दे काडून म्हापसा आदोगाद फोरमान परिस्थिती सुदारना जाल्यार सब रजिस्ट्रार ऑफिसाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्ली. ताचेर कायदो मंत्री निलेश काब्रालाची जाप. आज लोक ते एरियेचे जे आसा गोंय विकता म्हणटा पळय तशें ते बार्देजान खुबश्यो गोश्टी सिलेक्ट जाता, पूण हांवें ते जाता म्हूण हांवें ताका बळी पडपाचें ना. म्हाज्या दुसऱ्या तालुक्यान असलो प्रॉब्लेम ना, पूण हांगा कितें जाता इतलो थंय विकपाचो हें जाला की आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. आनी कोणाक जर घेवपाचें ना सोडल्यार जाता, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. रेवेन्यू इज नॉट द ओन्ली मॉडल फॉर गोवा. ओके, रेवेन्यू जनरेट जाता म्हूण हांवें कितें करप. सो दॅट इज अ सिस्टम टू इट एंड वी वील फायंड सोल्युशन. आज पळय SIT हांवें CMाक सांगून लॉन्च केला. हें कितें जालां हें तुमकां पळयल्या. इंडिजिनस सिस्टमान केल्लें आसा, थोडी त्रुटी आसाच, हांव ना म्हणना. यू कॅनॉट हॅव. पण लोक जे कंप्लेन करता आणि जे लोकांचे जागे
कोणें दाखोवन कोणाचें सर्टिफाय करून कोणाक दाखोवपाचें अशें तशें करून केल्या ताका जबाबदार कोण? सो म्हाका तेणी सांगपाची गरज ना. बट जस्ट बिकॉज पीपल ऑफ बार्देस आर जस्ट सेलिंग लँड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर डज नॉट मीन दॅट गव्हर्नमेंट शूड मेक प्रोविजन फॉर सेलिंग द लँड्स इन अ फास्टर स्पेस. सरकाराच्या प्रक्रियेक शॉर्टकट नासता. म्हापशेचे ऑफिस वाडोवपाक जागो घेतिल्लो आसा आनी खातें सगळ्यो प्रक्रिया पुराय करून ऑफिस वाडयतले. अपॉइंटमेंट दिवन मागीर हरकती घेवपाचे पद्दतीचेर मात आपूण कारवाय करतलो म्हूण स्पश्ट केला. म्हाका कांय एडवोकेट येवन मेळ्ळे. आमचो जो म्हापसा अर्बन बँकाचे म्हाका दिसता ती सीज प्रॉपर्टी आहा म्हणजे खूब पयलीं घेतलेली ती एडिशनल प्रॉपर्टी आमी घेवपाक बंदोबस्त करपाचें काम केल्लें आसा. तितूंत भितर एकदां घेतरी मागीर फूल ऑफिस आमी फर्निशन करतले. कोण एडवोकेट सांगता कोण हो सांगता म्हणून तशें जायना. शॉर्टकट जायना. प्रोसेस चालू आसा आनी हांव करतलो. हांवें सांगलें करतलो म्हणून म्हणजे करतलो. अपलोड करतरी ताका जर डेट मेळना फॉर दॅट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. बट अपलोड करतरी आमी सपोज डेट दिला and suppose somebody after that is going objection, that I will take serious action because that cannot happen, because once you give the process and people who are coming to register as far and wide, तांकां allow करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. रसातळाक गेल्ले सरकारी तिजोरेक एक्सायजचो आधार. अर्थीक वर्स 2021-22 एक्सायजाक 650 कोटी येणावळ आयली. फाटल्या 5 वर्सांत खात्याच्या येणावळीत बरीच वाड जाल्या. दुसरे वटेन ह्याच खात्यान फाटल्या 4 वर्सांत सुमार 2000 नवी लिकर शॉप आनी बार्रांक लायसनां दिल्यांत. पळयात रिपोर्ट. सरकाराची अर्थीक परिस्थिती तशी बरी ना. मात कोविडाची महामारी आसूं ना जाल्यार आनीक कसले अरिश्ट. एक्सायजाच्या येणावळीक दुष्काळ ना. अबकारी खातें तातूंतलेच एक. अबकारी खात्याक बार्रा, लिकर शॉपां, डिस्टिलरी आनी हेर कांय गजालींची येणावळ. 2011 ते 12 अबकारी येणावळ 182 कोटी मेरेन येताली. 10 ते 15% वाडपी ही येणावळ 2017-18 एकदम 27% वाढून 410 कोटीर पावली. 2018-19 ती 478 कोटीचेर पावली. 2021-22 वर्सा सगळ्यात चड 650 कोटी ह्या खात्यांतल्यान आयले. वाड वट्ट 26%. बजेटात एक्सायज कितलोय वाडलो आनी बाटल्यो म्हारग जाल्यो म्हूण सोऱ्याच्या खपाक उणाव ना. अबकारी खात्याची फक्त म्हारगायेन येणावळ वाडल्या अशें न्ही. गोंयांत तशी बार्रा, बार अँड रेस्टॉरंट, वायन स्टोरूय वाडत आसात. राज्यांत 12,180 बार्रा आनी वायन स्टोर. सगळ्यांत चड बार्देजांत 4,048, सगळ्यांत कमी सत्तरी 238. 2019 ते 2022 आतां मेरेन 4 वर्सांत 1985 नवी बार्रा आनी वायन स्टोरांक लायसनां मेळ्ळ्यात. ह्या 4 वर्सांत नवी बार्रा आनी वायन स्टोरांच्या लायसनांत 20% वाड. बायलां संघटना खातीर वावुरपी सबीना मार्टिन्स हुस्को उक्तायता. हे जे आमचे इकॉनॉमी हा ते कित्याचेर बेस करता आमी. फक्त सोरो, जुगार आनी प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स हे अंडरग्रावंड चलता. पण सगळ्यांक खबर आसा आमकां सरकार चलोवपाक पयशे जाय. ते पयशे आमी बऱ्या मार्गांतल्यान आमी ते पयशे करपाक जाय. बरी इंडस्ट्री हाडपाक जाय. आमचे एज्युकेशन सिस्टम आमी बरें करपाक जाय आनी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज घालपाक जाय. जे आतां बारा बरोबर आतां गॅमलिंगूय परमिशन दिला. सगळे स्कुलांच्या भायर आतां गॅमलिंगाच्यो जायराती आसा, कजिनो एडवर्टायजमेंट आसा, वयता थंय. आनी आमची मागणी सगळे संघटनाचे वतीन, ह्या सगळ्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता की ही जी परमिशन जी स्कुला भायर दिला फॉर अल्कोहॉल आनी गॅमलिंग, कजिनो गॅमलिंग, ताणें ताबडतोच फाटीं घेवचो. गोवा लिकर ट्रेडर संघटनेकूय धग लागता. मात धंद्याचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण कोण कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना. सध्या सरकारान नवी लायसनां दिवपाची बंद करून लॉकडावन काळ थारावचो आनी गोंयकार लायसनां घेवन बार्रा आनी वायन स्टोर भायल्यांक चलोवंक दितात तांकांय चाळण लावची म्हूण सूर येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पालिकेत कोणूय ट्रेड लायसना खातीर आयलो जाल्यार ताका पयलीं प्रोविजनल लायसन दिवचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो पालिका प्रशासनाक सल्लो. हेर परवाने मेळ्ळे मेरेन म्हयनोभर हुमकळत दवरल्यार कांय जाण म्हयनोभर बेकायदेशीर धंदे चलयतात. अशा प्रकारांक पालिका जबाबदार. साखळे वीज खातें आनी शेतकी खात्याचे झोनल कार्यालयाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. ट्रेड लायसन्स आसतले म्युनिसिपालिटीतले कितलेशेच वेवहार आमी ऑनलायन केले, स्ट्रीमलायन केले
आणि ऑनलाईन करता आसतना जर कोण ट्रेड लायसन्स मागून घेता आसता जाल्यार ताका पयलीं पयशे भरून ताका फीज दिवपाक जाय. बाकीची परमिशनां मागीर हाडल्यार जाता. इवन तो आम्ही हे फावटी म्हटलं की त्यांनी पयलीं ऑनलाईन पैसे भरचे आणि बाकीचे एका म्हयन्यात परमिशनां कंप्लीट करची. जर आम्ही ताका एका म्हयन्यात परमिशन दिना जाल्यार तो इलिगल बिझनेस करता. वी आर प्रमोटिंग टू डू इन द इलिगल बिझनेस. द बेस्ट वे टू रिसिप्ट कार्ड आनी ताका प्रोविजनल दी. लेट हिम कंप्लीट. त्याच्या फायराच्या मागीर हाडून दी, ताका उरलेल्या खंयच्या मागीर सायड बाय सायड ताका कंप्लीट करून वचूंदी. जाल्यार तो धंदो सुरू करपाक करता पण तो इलिगल करता. म्युनिसिपालिटींतल्या सगळे कावन्सिलर्स हांच्यानी लोकांकडे फुडें वचपाचें आसता. ही स्वयंपूर्ण संस्था आसा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आसा. ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे निर्णय जसे ते घेता तसे शहराच्या इंटरेस्टान म्हणजे गार्बेज म्हटली, परत त्यांनी हाऊस टॅक्स कलेक्शन म्हटले की आणि लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. गार्बेज टॅक्स पे करपाक जाय. कितें 10 रुपया 50 रुपया कितें आसतले हाऊस टॅक्स पे करपाक जाय. लोकांनी ल्हान ल्हान जर पे केले आसत जाल्यार तेजे बर्डन व्हडलें जायना. दुसरे कडेन प्रोफेशनल टॅक्स आसा, दुसरे कडेन हेजे टॅक्स, इवन तो जवळीचे टॅक्स म्युनिसिपालिटी बाकीच्या राज्यांनी फारीक करचे पडटा, आमी घेयना. गोवा डेअरीच्या खासा आमसभेत प्रशासकाच्या काळात जाल्ल्या कोट्यांनी रुपयांच्या लुकसाणीचेर चर्चा. फाटल्या 3.5 वर्सांत खंय डेअरीक 14 ते 15 कोटींचे लुकसाण सोंसचें पडलें. डेअरीचें उत्पादनय पडलें आनी खपूय देंवलो. नव्या चेअरमॅनान डेअरीक परत फायद्यांत हाडपा खातीर काम करतलो म्हूण सांगलें. डेअरीचें मंडळ नासतना डेअरीक मोठें लुकसाण जालें ते फाटभुंयेर सरकारान अर्थीक मजत करची म्हणून मागणी. गोवा डेअरीची खासा आमसभा जाली. तातूंत चर्चा प्रशासकाच्या काळात जाल्ल्या 14 ते 15 कोटींच्या लुकसाणीची. 70,000 लिटर विक्री जाताली ती खंय प्रशासकाच्या काळात 40,000 लिटराचेर पावली. नवो चेअरमॅन म्हणटात ताणें ताबो घेत सावन 8,000 लिटराची विक्री वाडयली. डेअरीक सरकारान अर्थीक मजत करची. नवे मंडळ डेअरीक फायद्यांत हाडटले. एडमिनिस्ट्रेटरान काम करपाक जाय आसलें पयलीं बरेंचपणी. मार्च एंड जातकीर ते बॅलन्स शीट सगळें रेडी करून ते जनरल बॉडी घेवन ऑडिटर नेमपाक जाय आसलें. ते तेम केलें ना. थिंग ते फेल ठरले आनी आमकां आतां त्रास जावपाक आसा. ते आमी फुडें कशें व्हरपाचें तोय आमचेर पेज आसा. तो आमी फुडें व्हरतले आनी ते ऑडिट करून जनरल बॉडी फुडें मांडटले. तिसरो विशय आसलो तो आर्थीक वेवस्था. सद्याची परिस्थिती सामकी डळमळीत जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ आमकां 10 ते 15 कोटी सुमार लॉस जाल्ले आसा. ह्या लॉसा जबाबदार तसोच एडमिनिस्ट्रेटरूय आसा आनी तेमी जेन्ना दुदा सेलूय देंवयलो तोय तांकां एक बाधक आसा. आतां आमगे सेल 40,000 वयल्यान 48,000 गेल्लो आसा. 15 दिसांकच आमी सेल 48,000 वयलो आसा आनी तो आतां आमगे सप्टेंबर एंड म्हळ्यार 60,000 व्हरपाचो उद्देश आसा. तो आमी तो पूर्ण करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. संवसारीक ज्येष्ठ नागरीक दिसा निमतान गोंयच्या जाणट्याचो पेडे इंडोर स्टेडियमार ढोल ताशाच्या गजरांचेर पारंपारीक नृत्यांतल्यान वर्ल्ड रेकॉर्ड. सेवारत हेल्थ केअरान आयोजीत केल्ल्या टायम ऑफ युअर लायफ ह्या कार्यक्रमान गोंयभरच्यान कितल्याशाच जाणट्यांनी वांटो घेतलो. जाणटेल्यांक तांच्या आयुश्याचो बरो वेळ दिवपाचो हो खंय यत्न. We are actually becoming brand ambassadors of Goa. Yesterday was World Goa Day. Today we are taking Goa to the world in a world record. And you all are creating history. And thanks to Dr. Faldesai that this glorious moment is being etched in history today because of his efforts. So thank you, sir, for coming here. ये रिकॉर्ड के लिए हमारे पास एक वीक पहले ही इंक्वायरी आई थी और हमको बोला गया था कि सीनियर सिटीजन का ये गोवन डांस है. तो पहले हम रेडी नहीं हुए थे. फिर रोहिणी मैम ने बोला कि सर हम करेंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन का हमारा काम ही है सेवारत का कि हम केयर करते हैं ऑलरेडी. और फिर रेडी हुए थे शॉर्ट टाइम के अंदर. सीनियर सिटीजन का था थोड़ा मेडिकल इश्यूज ये वो. मैडम ने बोला कि ये पूरा हम केयर करेंगे. और आज अभी हमने जो प्रैक्टिस देखी तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये रिकॉर्ड हो सकता है. तो सब आपके लिए तालियां बजा दीजिए पहले. The largest gathering of senior citizens perform Goan tradition dance together. Sevarat Healthcare and Nursing Private Limited organized the world record event under the leadership of Rohini Gonzalez, wherein 436 senior citizens participated
and perform traditional Goan dance on live music for 6 minutes, and it's a new world record. It's a new world record. आता मेरेन खडपी कुल्ल्यो आणि दर्यांतल्यो कुल्ल्यो आमी जाणात, मात भारतात एकूण 125 तरेच्यो कुल्ल्यो आसात. पश्चिम घाटाच्या वाठारात ना म्हणल्यार खंय 75 तरेच्यो कुल्ल्यो आसात. उत्तर कन्नडा आणि गोंयच्या ह्या भागात अशीच एक कुल्ली मेळ्ळा. धवी नी काळी नी तर 2 रंगी म्हणजे धवी आणि तांबडी रंगाची कुल्ली मेळ्ळा. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ह्या कुल्लेक घटियाना द्विवर्ण म्हणून नाव दिलां. समृद्ध आशिल्ल्या पश्चिम घाट वनक्षेत्रातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर हांगासर वन विभागान नवीन जी खेकड्याची प्रजातीचो शोध लायिल्लो आसा. हो जो नवीन खेकडो आसा तेजो कलर आसा तो समोरच्या बाजून व्हाईट कलर आसा आणि फाटल्यान रेड कलर आसा. असो द्विरंग असो हो खेकडो एक आकर्षक खेकडो दिसून येता. झुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ह्या खेकड्याक घटियान अशें नाव दिल्लें आसा. तशेंच पश्चिम घाटात जी खेकड्याची प्रजाती मेळटा त्या एकूण प्रजाती पैकी हो 75वो खेकडो आसा. तशेंच 2 रंगी असणाऱ्या खेकड्याच्या प्रजातीत हो 14वो खेकडो जावन आसा. ह्या खेकड्याचेर कर्नाटकच्या वन विभागान आणि कर्नाटकाच्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान आणि महाराष्ट्राच्या पर्यावरण तज्ञांनी अभ्यास केल्लो आसा. तशेंच हो खेकडो उत्तर कर्नाटक आणि गोव्याच्या काही भागात आढळून येता असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आसा. सहकार क्रेडिट सोसायटीच्या रिणाचे व्याज 10% सकयल आसप गरजेचें, जाल्यारूच गोंयांत सहकार क्षेत्राक बुस्ट मेळटलो म्हणून सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. तो केप्यां अर्बन मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या स्थापणूक दिसा उलयतालो. कार्यावळ मडगांवां रवींद्र भवनात जाली. सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. सुभाष शिरोडकर एज अ मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अपेक्षा धरता आणि भागीदारी जर जाय जाल्यार आमचे सगळे जे जितले क्रेडिट सोसायटी आसा ते सगळ्यांचे रेट ऑफ इंटरेस्ट हॅज टू कम डाऊन बिलो 10%. कारण एक लक्षात घ्या, आमचे कॉपरेटिव्ह युनिट्स हे सावकारी युनिट्स न्ही. आमचे कॉपरेटिव्ह युनिट्स हे सावकारी युनिट्स न्ही. जेणे करून आमी 10%, 12%, 14%, 17% whom we are exploiting our own Goan people. लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे ठळकपणान प्रॉफिट जाय आमकां 2 कोटी वयल्यान 3 कोटी वचपाक जाय, 4 कोटी वचपाक जाय. फायंड अ वेज अँड मीन्स, पद्धती वेगवेगळे काढात जेणे करून प्रॉफिट सोसायटीचे आणि क्रेडिट सोसायटीचे हे प्रॉफिट वाडटले. बट नॉट टॅक्सिंग पीपल बाय फ्रॉम 15 to 17 and 17 to 19. हे म्हजी स्वताची भावना. फक्त वायट दिसता. वायट दिसता म्हणल्यार ते आम्ही 20-30 वर्सां पयलीं सावकाराकडे वचून हाडटाले पयलीं ते परवडले, पण हे न्ही आसता केन्ना केन्ना. आनी म्हणून एक नबळाई विनंती आसा, कॉपरेटिव्ह सेक्टरांत जे म्हणून काम करतात तांणी सगळ्यांनी ह्या गोष्टी कडेन पळोवचेच पडटले. ना जाल्यार जातले एटलिस्ट म्हजे मनाक तरी की नवीन सावकार तयार जाल्ले आसात आणि नवीन सावकार जे आसात समाजाचे हे लागता अशें. एनपीए कितलो जातलो 10% आणि एनपीए परमिसिबल एनपीए खूप सकयल आसा. म्हणून एक पासून भागधारक दातलो फेल वचपाक जायना हे केअर आमी घेवपाक जाय. तांकां नर्चर करपाक जाय, मार्गदर्शन करपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी राजकारणान आसले नंतर जायत्यो बँको राजकारणी चलोवपी बँको रसातळाक गेल्यो. आमी राजकारणाक दोगय जाण आसात. प्रकाश शंकर वेळी मंत्री जाले, सुभाष प्रदेसाय आयज मंत्री आसा. आमचे पक्षी वेगळे वेगळे खूप वेळार जाले. आमची स्टेजी वेगळी, राजकीय भाशणां वेगळी जाली, एकामेकाचेर उलोवप जालें. पण संस्थेच्या बाबतीन आमी ज्या एका टेबलार बसले केन्नाच आमी एकामेकाची उणी धुणी काढून ताका सकयल उडोवपा खातीर राजकीय फायदो घेवपा खातीर केन्नाच बँकेक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाक मदीं हाडले ना. हे खरें आमचें हें आसा. बाजारांनी फिरून फिरून चवथीची खरेदी करच्या परत स्वयंपूर्ण चवथ बाजारांत एकाच जाग्यार खरेदी करा. स्वयंपूर्ण चवथ बाजार गोंयभर सुरू. खाणांचे जिन्नस, सजावटीच्यो वस्तू, माटोळीचे सामान आणि हेर घरगुती वस्तू एकाच ठिकाणार. त्या निमतान खंय बायलांक पयशांचो आधार. 30 ऑगस्ट मेरेन हो बाजार चालू उरतलो. सकाळी 9 ते राती 8 मेरेन.
आमी हेजेरूच रावता आनी म्हाजी भुरगीं शिकतात बी कॉलेजीक वयतात म्हणून म्हाका एक मार्केट जाय ते बी पेडण्या जाल्यार अशें सरान दिले मिनिस्टरान जाल्यार बरें जातलें. आमी सगळें करता पुरणपोळी लाडू परत चकरी वस्त्रां करता हांव कापसाची सगळीं जाणां म्हणटा मार्केटींग ना आनी कशें आमी केलें जाल्यार कोण व्हरतलो मार्केटींग ना म्हणून आमी थोडे थोडे कोण मागता तांकां दिता करून नागुतर नारळ हळदीची पूड सोलां वखम खोबरें तेल मागीर आमकां जर स्टॉल ना मेळ्ळे जाल्यार आमी मार्केटान बसता मेळटा ते पेडण्या नाल्यार म्हापसा बी परस कडेन बी पंचायती कडेन अशें रोड आसला थंयसरय बी बसता न्हू. आमी वेगवेगळ्या एक्झिबिशनांनी भाग घेतात. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबय हांगा सुद्दां आमी पार्टिसिपेट जाल्यात जे वेगवेगळे बचत गट आसात तांचे प्रॉडक्ट घेवन आमी ऑनलायन मार्केटींग सुद्दां करतात. आनी हे कौशल्य दाखोवपा खातीर आमकां आमच्या आमदारांनी खंय तरी आमकां सपोर्ट करचें ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या महिला तर फुडें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन करपाक जाय. आमचे पेडण्याचे सगळे भाऊ भयणी आसात तांच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉल लायल्यात तांकां ताजो फायदो जातलो आनी तांचो बिझनेस वाडटलो तांकां एक मार्केट मेळटलें. सरकारान ही बरी येवजण केल्ली आसा. माननीय मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा करपाची जे चालना फुडें केलेली आसा आनी हो एक महत्वपूर्ण पावल तेंच्यांनी उखल्लेलो आसा खास करून महिलां खातीर. बायलो स्वता पांयाचेर उबी रावची म्हणून एक गोवोरमेंटाची इच्छा आसा आनी ते प्रमाणे गोवोरमेंटान अशें गोंयभर स्टॉल उगडपाचे आमचे हे गोवोरमेंट चतुर्थी बाजार आणि ऑर्गनायझेशन हे आमचे डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी स्टडीज जे आसात त्यांनी ऑर्गनायज केले. पूण हे चालूच आसा तेंगेले बायलांचे जालें आनी ह्या फुडें सुद्दां बायलांचे सुरू आसचें म्हणून आमी सुद्दां क्रांती मैदानाचेर तांकां आतां फुडें हें करपाचें दिता कित्याक तेंचो बाजार थंय डेली आसचो अशें म्हणून बायलांक कितें खपचें कितें आसा लोकांनी येवचें अशें म्हणून बायलांक आमी स्वता पांयाचेर उबो रावून आमी हें केल्लें आसा. आणि जो 10 दिसाचो हो आसतलो आज बाजार आणि ह्या बाजाराक सगळ्या लोकांक विनंती करता फोंडेच्या लोकांक फोंडे तालुक्याच्या लोकांक की हांगा तुमी येवचें आनी जे महिला मंडळान जे हांगा वेगळे वेगळे तेमी हांगा तेंचे आयटम्स दवरला चकली चिवडा लाडू मागीर वेगवेगळ्यो साडयो आनी वेगळे वेगळे इमिटेशन गोल्ड आसा इमिटेशन गोल्ड ज्युवेलरी हेजे तुमी हांगा येवन तुमची खरेदी करपाचे. तुमचो बाजार हो डे आसा तो बरो असो सक्सेसफूल जावन आनीक कोण घेवपाचें आसा जाल्यार तुमी एकामेकाक कॉन्टेक्ट करून तांकां तुमचे जे फ्रेंड सर्कल आहा तुमची जी कोण वेंडर बसपी आसा तांकां कॉल करून तुमी हांगा आपयात. आमचो जागो भरपूर आसा आमी आनीकूय जाय जाल्यार तुमकां स्टोर अरेंजमेंट करून दिता. चौथ बाजार हो आयज गोंय राज्यान एक योजना म्हणून एक प्रत्येक समाजाक तितून फायदो जावचो म्हणून आयज वेगळे वेगळे आख्खे गोंयभर हो चौथ बाजाराचो स्टॉलां सगळे कडेन लायिल्ली आसा ताजो सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता. हें अशें जाल्या उपरांत ह्यो ज्यो बायलो ह्यो ज्यो महिला आसात तेंच्यांनी खूब मेहनतीन ज्यो वस्तू तयार केल्ल्यो आसात तांकां योग्य मोबदलो मेळटलो आनी ती आनीक उत्स्फूर्त जावन हो बिझनेस वाडोवपाचो यत्न करतली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.